नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कंडेन्स्ड मिल्क यूज करून पोस्ट करचे पळोवया। हे पोस्ट करचे काम जाय 1 कप कंडेन्स्ड मिल्क, 1 कप दाट दूध, 1 कप गोड धंय, अर्ध कप दुधा पिठो, 1 चमचो वेलची पिठो। सगळ्यात पयली एक व्हड आयदनात दूध, कंडेन्स्ड मिल्क, दुधा पिठो आणि धंय घालून सगळं बरेकन मिक्स करून घेवका। हे एक हँड ब्लेंडरान नाजाल्यार एक स्पूनान गुळी जायनशी मिक्स करून घेवका। गुळी जातशी दिसल्यार ते मिक्सरा घालून ग्राइंड केल्या बी जाता। पोस्ट करच्याक मिक्सचर रेडी आसा। बेकिंग ट्रे नाजाल्यार कुकर आयदन नाजाल्यार खंयचे बी फ्लॅट आयदन आणि रुंद आशिल्लें आयदन घेवका। ताका जराशी तूप लावन घेवन ग्रीस करून घेवका आणि तातूंत हे पोस्टाचे मिक्सचर घालका। वयल्यान वेलचे पिठो घालका। आम्ही हांगा मिल्क मेडाच कंडेन्स्ड मिल्क यूज केला। ते खूप गोड आशिल्ल्यान आणि वयल्यान ताचेर साखर घालची पडना। व्हड कुकरात 2 व्हड पेल्यान उदक घालून तातूंत एक रिंग दवरका। रिंगा वयर पोसा आयदन दवरका। गॅसा फ्लेम हाय दवरका आणि सीटी घालनशी 15 ते 20 मिनिट पोस्ट शिजोवन घेवका। पोस्ट शिजिल ना जाल्यार आणि कुकरात उदक सरल्यार आणि थोडे उदक घालून आणि एक 10 मिनिट पोस्ट शिजचे दवरका। पोस्ट शिजिल की थोडे वेळ निवोचे दवरचे आणि निविल की जाय आशिल्ल्या आकारात ताची तुकडी कापून घेवचे। हे फ्रिजात थंड करून खाल्यार खूप रुची लागता। पोसा दूध ना जाल्यार बी तशी सॉफ्ट आणि स्वीट पोस्ट कंडेन्स्ड मिल्क यूज करून बी करचे जाता। तुम्ही बी हे घरात ट्राय करा। कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।